प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 15वो विसवोर वोड 21 ते 28 पर्यंत. Mathew chapter 15 verses 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो. आनी ओचित त्याच प्रांतांतली कानाची एक बायल भायर सरून, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोत पिडापीड दिता, अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचूं दी. पूण ताणें प्रतिपाळून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्यां थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव, अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपटली. ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. खरें सायबा, तिणें म्हणलें, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन्नीत पडटात ते कुडके सुणीं खातात. तेन्ना प्रतिपाळून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, व्हर तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एके तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांतले बायलेक बरी कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, अजाप कितें म्हणल्यार ही बायलेक तिच्या धुवेक बरी कोत्ता ती कशे भाशेन हें घडलें. ही जी बायल आसली ती इस्रायलच्या गोरबाची नासली. म्हणजे तिका एक मानमेंत नासलो देवा बरोबर. फकत जुदेवांक आनी इस्रायली परजेक मानमेंत आसलो, तांचे बरोबर एक करार आसलो. आनी देवान ह्या इस्रायली परजे वयर काकूट, दया, बरेंपण दिवपाक ताका एक कितें म्हणटा तें एक सजवणी आसली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना ही तिराची बायल येता आनी म्हणटा जेजूक, सोम्या म्हणटा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता आनी म्हाका जाय तिका सुटका मेळ्ळी. भाव भयणीनो, जेन्ना ही बायल जेजू कडेन अशी येता, ती जाणो की तिका जेजू कडसून कांयच मेळूंक शकना. ती जावन आसा एक तिराची आनी सिदोनाची बायल, ती जुदेवांची ना. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू तिका अपमान करता. जेजू तिका म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक हें सारकें न्हय. आनी भाव भयणीनो, थोडी ही उतरां आयकत जाल्यार ती म्हणटली, म्हाका तुजें कांयच नाका, तूं म्हाका इतलो वायट उलयताय, तूं म्हजो अपमान करताय. पूण भाव भयणीनो, ही बायल इतली भावार्थान आसली तेन्ना ती कितें म्हणटा, ती म्हणटा जेजूक, खरें सायबा, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन्नीत पडटा ते कुडके सुणीं खातात. ती तयार आसली जें भुरग्यांनी सकल उडयल्लें तें घेवपाक. इतलो तिचो भावार्थ आसलो. भाव भयणीनो, कोणें आमकां आयज कितें म्हणलें जाल्यार आमकां सुणी म्हणल्यान आनी तुका कांयच मेळचें ना देवा कडसून, आमी कोणा कडेन कसलो आदार मेळपाक वेतात तेन्ना तो लोक आमकां एके भाशेन अपमान करता. आमी कितें करतले? आमी थंयसर पयस वेतलीं, आमी तांचेर आड उलयतलीं, म्हणटलीं ह्या मनशाक, ह्या दादल्याक, ह्या बायलेक कसलो अधिकार आमकां अपमान करपाक? दिना जाल्यार दिना मनशाक, पूण आमकां अपमान करनाका, आमकां सुणी म्हणनाकात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तिका म्हणलें भुरग्यांचें जेवण काडून सुण्यांक दिवपाक हें सारकें न्हय, तिणें जेजूक असो जबाब दिलो की जेजू आतां
तिजेर इतलो इतलो खुशाल जालो कित्याक तिचो भावार्थ एकदम घोट आसलो. जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तुरे व्हड तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी त्याच वेळार तिजी धूव बरी जाली. भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन आमी ह्या आयतारा दीस आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमचें तारण जालां, आमी खरे क्रिस्तांव, आमी एक दीस स्वर्गा राज्यांत वेतले म्हूण आमी हें घोट धरून आमी आहात काय, ओ आमी खरेपणी ह्या भावार्था वरवीं चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले. आनी जो कोण धर्म करता ताचें तारण जायना. पोन्न्या कराराचो लोक धर्म करतालो, पोन्न्या कराराचो लोक देव मंदिरांत वतालो, थंयसर मागणे करतालो, सगळें करतालो, पूण ती केन्नाच देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरिनासतना रावताली. म्हणजे फकत तिचो देव मंदिरांत वचपाचें, मागणें करपाचें, जें देवस्पण करपाचें आहा तें, जें बरयलां तें सांगतात तें करपाचें, आनी जेन्ना देव मंदिरांची भायर येतकूच आमचें जिवीत सारपाचें. आयज भाव भयणीनो, आमी कोत्ता काय तशें आमी खरेपणी भावार्थान चलता. आनी भावार्थान चलपाक फकत इगोर्जेन न्हय, जेन्ना आमी एकठांय जाता न्हय, पूण आमच्या एक एक तोडीर आमी आतां त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमचें चिंतप, आमचीं उतरां, आमच्यो कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून, आमच्या मनाची नडसुणी करून, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी आतां तें उतर पाळून. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, आतां आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता आनी देवाक तें मानता. जो कोण भावार्थान चलता ताका देव ताका मानता, ताका मान दिता आनी सगळें जें जेजून घडलां ताका फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हे वस्तोरीन जी जुद्याची नासली, ती एक सिजनाची बायल आसली आनी तिचो भावार्थ इतलो गोड आसलो की जेजून तिका इतलो मान दिलो आनी तिका म्हणलें, वस्तुरे व्हड तो तुजो भावार्थ. आयज भाव भयणीनो, जेजूचीं उतरां आमी आमच्या कानान आयकोया. व्हड तो तुजो भावार्थ, तुका जें जाय तें फावो जालें. आनी हें केन्ना जातलें, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आनी खेरीत भाशेन भावार्थान चलोन एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.